जे दुसरं सेंटर जे करपाक एज्युकेशन सेंटर ते करपाक ते आमी 19 डिसेंबरा पयलीं तांकां हांव सहकार्य करतलो जे कितें आहा ते CSRच्या माध्यमांतल्यान जे कितें एक्वेटीक लायफ आहा त्याच बरोबर जे कितें लायफ कॉरल्स पासून तरेतरेची गोश्टी जे आमी शोकेस करूं शकता भुरग्यांक आनी आयजच्या दिसा कितें आहा खुबश्या लोकांक अशी संदी गांवांत पडटा ताका CSRचे अंडर आमी घेवन ते करतले प्लस एक वॉक थ्रू तुमी पळयला की व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान व्हिडिओ म्हणजे तशें न्हू एक 360 डिग्री एक फूल ते डिझायन करतले ते 19 डिसेंबर पर्यंत करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो जे खंय तांकां गोंय राज्या बद्दल फॉरेस्टा बद्दल म्हायती गावतली त्या व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान आमी ऑलरेडी पयर चर्चा केल्या फुडल्या 8 म्हयन्यान आमकां एक स्टेट ऑफ आर्ट अशें आमी कोणाक ऑन बोर्ड घेतला ते आमी व्हिडिओ आमी गोवा ऑन द जंगल्स बेसिकली ऑन द गोवा बेसिकली ऑन द वॉटरफॉल सर्किट इन द स्टेट ऑफ गोवा ते आतांच शूटिंग चालू जातली म्हणजे प्रोफेशनली आमी करता म्हणजे लोकांक गोंया बद्दल आयज आमी काल चर्चा करताले की हत्ती दिसता महाराष्ट्र आनी गोवा बॉर्डरान ते बी आमी कॅप्चर करतले ड्रोन इतर काय म्हणजे गोंया बद्दल जे आमचे फॉरेस्ट आहा तेजे कितें आहा थंय कितें कशें कितें चलता ह्यो सगळ्यो गोश्टी थंय कॅप्चर केले वयतले.